गुरुदत्त शानबाग म्हणून कारकळ हांव बेंगलोर वचूचें. आमी सुमार वर्सां हांगा येता. ह्या गणपतीन आमकां मस्त बर केला. त्या निमतान आमी वर्स येता. हांव बायल आमगेले पूत आमगेले कारकळचे दोस्त आमी पुरा ಒಟ್ಟು येता. आमकां हांगा येवन मस्त बर जाला. हांगाचे अरेंजमेंट्स आनी पुरा पळोवन मस्त खूश जाला. ताज्या कपेश चड हें यूथ ऑफ GSB नरेश शेणेल ग्रुपान करचें काम आसा पळय हें भारी वॉलंटियर न्ही हें यूथ ऑफ GSB तुमी हे GSB समाज एक करची ही सेवा भारी एक विशेष खंयचेय नॅशनल चॅनल जो कोणीय असल सेवा करना ती इतले TV चॅनल आसा कोणच्यानूय ना इतले एक कम्युनिटी बद्दल काम करचें हे वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द ओनली वन चॅनल यूथ ऑफ GSB. हॅट्स ऑफ टू यूथ ऑफ GSB एंड नरेश शेणे एंड ग्रुप. तुमी इतले चंदार बशिल्ले कोणी नमगा ना ती आतां इवन आमगेले प्रकाश नायकाक इतलो व्हड पुरो असो म्हणून विशय गोत नाशिल्लो त्या खातीर ताका हांव सांगिल्लें. सो थँक्स टू यूथ ऑफ GSB. गणपती बद्दल कारकळ आसा कोण येयलो हांव सत्येंद्र कामत म्हणून कितलींय वर्सां कोण हांव लेखता आसा गणपत पळोवचें येवका गणपत पळोवचें येवका म्हणून बट वेव्हारा निमित्त म्हाका जाल्लें ना. बट ह्या वर्स कशें एक साध्य जालें म्हाका कितलो आनंद जालो म्हळ्यार आनी प्रती वर्स येवका म्हणून तितले तर फिलिंग्स जाल्ले. आनी एक हांव यूथ ऑफ GSB एक फॅन नरेश आल्दो प्रती एकल्यार फॅन आमी तशें तरेन तांगेले अरेंजमेंट्स हें तें आमकां भयंकर एक आनंद जाला. तशें तरेन हांव प्रती वर्स येवता तशें करता म्हणून हांवें देवाला मागता.